भारतीय जनता पार्टी बाकीचे जे आमदार पक्षाबरोबर असतात तसंच पक्षही बी आमच्या सगळ्या आमदारांच्या बरोबर असा. जे आमच्या बरोबर असतात आम्ही त्यांच्या बरोबर असतात. आम्ही कोणाच्याच विरोधात ना, अजिबात ना. हांव परत क्लॅरिफाय करपाक सोदता. आणि इतलेंच न्हय, निवडणूक म्हणून हांव सांगता, तुम्ही जरी काही उतरां तोंडात घालपाचो प्रयत्न केलो तरी सुद्धा हांव परत सांगूंक सोदता, निवडणुकीक खूप वेळ आसा अजून. आणि म्हणून हांवें म्हळें जेवण रांदचे पयलीं जेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. शर्मात बाब, तुम्ही रांदचे पयलीं जेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही असून तुमचोच कॅन्डिडेट बीजेपीचो कुडतरे रावलो, तर रांदचे पयलीं कोण जेवलो? खंयचो म्हणटा तूं? तुमचो पयलीं फाटलें इलेक्शन जावन गेलें. फाटलें इलेक्शन जावन गेलें. आमी इतिहासा पासून बोध घेवप आसता. इतिहास खांदार मारून भोंवप नासता. इतिहासा पासून बोध घेवप आसता. इतिहासांतल्यान आमी भरपूर बोध घेतले आणि ताज्या खातीरूच पक्ष संघटना कशें आसा, दुसरो कोण तरी नो बॉल घालतलो आणि त्या नो बॉलाचेर बाय वतली आणि फोर मेळटली हाचेर आमचो विश्वास ना. केदोय व्हडलो यॉर्कर बॉल सुद्धा जरी आयलो, यॉर्कर बॉल सुद्धा जरी आयलो, त्या बॉलाचेर कशें खेळप आणि सिक्स कशी मारप हाजी चिंता आमी करपाची. पयलीं नो बॉल घालून फोर मारले म्हणून आतां तुमी मुखार सरला काय? न्ही, कशें आसा, म्हाका दिसता हांव वाद विवादांत पडपाक सोदना. फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता, इतिहासाच्यो काही गोष्टी ज्यो असतात हाज्या पासून बोध घेवप आसता. आणि भारतीय जनता पार्टी ही इतिहासा पासून बोध घेता. इतिहास घट्ट धरून फाटीर मारून भोंवना, फुडाराचो विचार करता. आणि त्या बोधांतल्यान फुडें जें कितें सुदारपाची गरज आसा तें. आणि आमकां एक गोष्ट खबर आसा, पक्ष संघटना ही जर मजबूत असली, पक्ष संघटना ही जबरदस्त जर असली, तर पक्ष संघटनेच्या आधाराचेर खंयच्याय बॉलाचेर सिक्सर मारपाची आमची तयारी आसा. काम करता आणि 2 वर्स उरले आणि भरपूर काम जातले. अशें हे काम जाता जाता बीजेपीचे भवित्य कुडतुरी कशें आसतले, कितले पर्यंत लोक तुमचे मरे येतले, जो दुसरो आमदार आसा तो काम नेटान करीत आसता सामके. तशें हे परिस्थितीन तुमचे बीजेपीचे मेंबरशीप व तुमचो बीजेपीचो बरो फुडार कुडतुरी जातलो कसो? ना, हांव इतलेंच हाजेर सांगपाक सोदता. आज हांगाचो जो आमदार आसा हो भारतीय जनता पार्टीचे दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाडलें जे सरकार आसा अत्यंत बरें काम करता आणि कोणाक कडेन डिस्क्रिमिनेशन करना. म्हणजे जे आमदार पक्षाक आज सपोर्टिंग आसात हांचीं कामां जातात. इतलेंच न्हय, जर सपोर्टिंग ना तांच्याय मतदारसंघा कडेन आमी दुजा भाव करना. सगळ्या मतदारसंघांनी बऱ्या प्रकारचें काम चल्लां. आणि हें काम करता आसतना म्हज्या पक्षाक बाबा ताजें नुकसान जातलें वा कितें हाचोय विचार आमचें सरकार करना. कारण सरकार हें गोंयचें सरकार आसा. जरी भारतीय जनता पार्टीन फॉर्म केल्लें सरकार असलें तरी तें गोंयचें सरकार आसा. सगळ्यांच्या खातीर हें सरकार काम करता आणि काम करतलें. पक्ष संघटना म्हणून पक्ष संघटना मजबूत करप आणि ताज्या आधाराचेर निवडणुकीच्या वेळार कितें जातलें हाचो जो विचार आसा, पक्ष संघटना पक्षाचे चिन्ह कमळ घेऊन प्रत्येक मनशा पर्यंत वतली. निवडणुकीच्या वेळार ज्या तरेची परिस्थिती आसतली त्या वेळावरचो निर्णय हो त्या वेळार घेतलो. आता खरें आसतलें, पूण खूब फाटी हाजो गैरफायदो घेवन फेक नॅरेटिव्स पसरावप. आणि हे फेक नॅरेटिव्स पसरायतना हळू तर अशा स्तराचेर अशा लिमिटाक लोक पावतात की ताका लागून आमी आमची स्टेटीचो इंटरेस्ट डॅमेज करतात, आमी आमचो नॅशनल इंटरेस्ट डॅमेज करतात. अशा स्तरापर्यंत सुद्धा काही लोक पावतात. जस्ट कित्याक भारतीय जनता पार्टी बद्दल किंवा आमचे माननीय पंतप्रधानांचे बद्दल फेक नॅरेटिव्स पसरावप हाका लागून एकदा आमी खंयच्याच स्तराचेर वतात. तेन्ना आज आमी बीजेपी म्हणून, आणि आमी बीजेपी सदांच मानतात की नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट अँड इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज कम्स लास्ट. सो अशा वेळार इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बीजेपीचे जे कार्य आसा हे प्रत्येकाच्या पर्यंत पावोवप इन इट्स ट्रू फॉर्म. म्हणजे बीजेपी आज खरें डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर वता. बीजेपी इन्क्लुझिव्ह ग्रोथाचेर सदांच सबका साथ सबका विकास इट मीन्स इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ. सगळ्यांक बरोबर घेऊन जेन्ना वयर सरपाक सोदतात आणि अशा वेळार बीजेपीच्या बद्दल खूप गैरसमज, चुकीचे समज विथ ओनली सम वेस्टेड इंटरेस्ट हे लोकांचे मदीं पसराव. आमच्या मुखार आज ती सुद्धा एक मोठी चॅलेंज आसा की लोकांपर्यंत खरें पावप, खरें कितें आसा, फेक नॅरेटिव्स कशे फेक आसा हे एक्सपोज करप, हे सगळें काम म्हणजे लोकांपर्यंत व्यवस्थित पावप
आणि लोकांच्या मदीं बीजेपी बद्दल आत्मविश्वास निर्माण करप हे कार्य आसा आमच्या या नवीन टर्म. मेंबरशिप कितले आहा एज ऑफ नाव बीजेपी कुडतरे भितर अराउंड 4800 सुमार आमची मेंबरशिप हांगा जाल्ली आसा. बूथ कितले आहा 43 बूथ कुडतरे आसा. तुका कॉन्सिला कितले येतात काउन्सिलान तीन बूथ चड येतात, 3 वॉर्ड येतात. 10 बूथ येतात, बूथ 10 येतात. 34 to 43.